तर हा आमगेर हांगा वॅक्सिनेशन सेंटर आसा ते वता सद्दा. हो 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 हा कसन फॉर्मॅलिटीज गाइस ह्या पळय पुलाव हाय बाबूल वॅक्सीन असं बट मगे चेडवाक काय वॅक्सीन लागतं म्हणून आलो तर म्हाका सकांड करून एकदम पॅनिक अटॅक येता असं. आय थिंक वर्किंग मदर्स भायर वतले कामा खातीर चेडा सोडून तांकां 100% रिलेट जाता आसतलें की ऑपरेशन म्हणटात सकंड करून दिता असं अशें बुकू 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 जाय फाल्यां ताका कशी हांव पळयता म्हाका कळना पळय आतां फाल्यां एक आमगेलें व्हड एक दिवस व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरो जाना की गुड मॉर्निंग तर घंटी जाल्यार 9:43 तर आजकाल असना म्हाका चिक्के असना म्हाका बॉडी असना दुखता आसा की ह्या वेदरा निमित्त आतां वेदर हांगा चेंज जाता आसा सडनली मस्त ऊन सडनली पावस तो ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा तर हांव सिंपल आतां असना कांदा पावच करता आसा तर बाकीचे पुरा चॉप करता हे मिरसांग इतल्यो व्हड असना आनी इतले तीक असना हे ताजे कितें हांव लेखतास की भितरची बी काडी नाजाल्यार हांव लेखले की असना पुरा घालचें मागीर तीक जाता 2-3 दिवस जपून हांव हे मिरसांग घालता तो थोडे तीक लागता आसा ताजे कितें हांव बी काडटा तर मिरसांग बी काडून घालना आतां मिक्स करता सर ब्रेकफास्ट रेडी जाला तांणी पिवन वचना वॅक्सिनेशन सेंटर वचून वचना टायमींग निमगून येता फाल्यां मधवेशाक वॅक्सिन दिवचें आसा ताका फर्स्ट वॅक्सिन आसतालें 2-3 वार जाले निमगून तर आतां वापस वचून कन्फर्म करता तर हांव आमगेर हांगा वॅक्सिनेशन सेंटर आसा थंय वता सद्दा तर आतां जस्ट एनक्वायर करून हाडलें आनी फाल्यां आतां बाबाक घेवन येवका हांगा एक दाखोवन एक ते घेवन येवका तर वॅक्सिन दितले गे आनी बाकी निमगेला गे फिवराक कसन दिता वेल तांणी मेडिसिनांनी तांणी सांगता दितात करून शोभताक फोन करून सांगतात कसन वत जस्ट आयला तो दूध घेवन आयलो आनी कसन एक्सपिरियन्स असेल आमगेले वॅक्सिनेशनाचे ते पुरा सांगता आनी ते हांव अशी निमित्त आशिल्लें पेनलेस आनी पेनाचे फरक कसन येता ती सांगता असेल कसन पेनलेसा मतलब कसन खंय ते सांगता आमी हांगा फ्रेश दिवची खंय तर ताजे खातीर थोडें नॉलेज जावं करून आमकां हेची हांव म्हगेल्या फ्रेंडाक निमगेलो आलो तर तोवय सांगता आशिल्लो की अशें तूं नुतची असना हांगा वचून घे तांणी प्रॉपर दिता ती ज्या गव्हर्मेंटान ना ते तुमी वचून डायरेक्ट वचून थंय प्रोपिडिएट्रिशना वचून घे करून सांगता आशिल्लो तर बाकीचे पुरो हांगा घे करून सांगता आशिल्लो तर ताजे खातीर आमी आतां हांगाच घेता आसा ती जे ना मागीर वचून घे 6 म्हयन्या मागीर असलें एक फ्लूचे कसन वॅक्सिन आसा तें हांगेला ना तें वचून पिडिएट्रिशना वचून घेवं थोडे ब्लॉग एडिट करचे पयसलो हांव थोडे फ्री आशिल्लो करून फटाफट केले आतां हांव लंचा प्रिपेर करता आसा 1:30 जालो हांगाची आनी म्हाका आतां 4 घंटा इतलो हांगा दाखोवन वचचें आसा क्लासा खातीर तर हांगा आतां पुलाव करता वेजिटेबल पुलाव बटाट आसा कॅरेट आसा विंगड कसन ना भाजी मेथी आसा बट मेथीचें आतां म्हाका कळना तें कशी करचें तें आम्मा गुत आसा बट आतां ताका पुरो मसालो न्ही पुरो घालता की मेथी घालू करून हांव विचार करता हे कॅरेट पुरो घाल न्हू नाका मेथीच्या कसन की विंगड करता मागीर आतां हें सिंपल हांव पुलाव करता आसा वेजिटेबल कॅरेट आनी बटाट घाल न्हू आनी थोडे स्पायसीस आनी पुरो घाल न्हू फटाफट रेडी करया म्हाका कसं काम करतना आसनो हे किचन आनी पुरो क्लीन जावं ताजे खातीर हांव हें किसून हांव पुरो आतां घाण सगळ्यांक पुरो आसतना मागीर तें म्हाका कसन की अनकम्फर्टेबल फील जाता केन्ना केन्ना हांव हांगा म्हळ्यार चिक्केन म्हळ्यार क्लीन केल्यार वचना लायक जाता म्हळ्यार चिक्के प्लॅटफॉर्म क्लीन आसल्या घडी घडी उदक घालचें वायपरान लायकून साफ करचें हांव तांची बेस्ट चलो आतां फटाफट चॉपिंग करता आनी आमगेल्या करबे घालका हांवें म्हाका कळना करबे नाका न्हू नाका छोडा ग्रीन मिरसांग घालता आनी थोडे हळद घालता मागीर आमगेल्या काश्मीरी लाल मिरची हांव कसन की विसरता करून लेखता असो पळयता कांदो विसरलो आतां कांदो व्हडलो कट करता हांव लेखले की इतल्याचे शिंदीचे मागीर कांदो घालना जाल्यार मागीर तें फ्लेवर येना मजा येना ताजे खातीर हांव आतां कांदो कट करता फायनली हांगा चॉपिंग जाल्लो हें पळय गायस मसाला न्ही पुरो रेडी सिंपल पुलाव भाजी हे वेजिटेबल घालता आनी तांदूळ धुवन दवरला चिक्के सिज्जो मागीर तांदूळ घालता 1 ग्लासान तो 3 उदक वापस कळना गायस हेंची विसरता केन्ना ठीक आसा हांव 3 घालता केन्नाच ना विसरती हें 1 ग्लासान कितलो उदक घालची गरज ना गायस उदकांनी पुरो घालला तर कुकर ओपन करून पळोवया आतां ओ हो 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 वाव
हा कसन पोरमोळ येतस एक नंबर वा हा क्या बात आहे गाईज या पळय पुलाव एक नंबर उद्दा बराबर घालना स्टिकी स्टिकी जाय न्ही म्हणल्यार त्याच्यात न्हय दाल खिचडी म्हणजे न्हय त्या जाय न्ही सुपर चलो आता जेवता आणि मग थोडा रेस्ट करता तर हांव आतां भाई सरला कसन बहुत तसं थोडे दिवस पुढे या रोड असणं पुरा खोंडून पुरा घालला एक सायडा दाखवून आता पळया आता पुरा भोवन सोडला ते म्हळ्यार आता पावसाळ्या येता न्हय पुरा साफ सफाई कर न्हू लायक कर न्हू ओड केला आता प्रॉपरली हंगे जाल्ला की ना गोतना की आता ढंकल्या मागीर पावसाळ्यात जाल्यार वापस त्यांनी खोंडून वापस स्टार्ट करतात त्यामुळे नवे कॉन्क्रीट रोड केला आहे आता क्लिनिका दुखून जस्ट भायर आयली आणि ग्राउंडार आयली लायकली थोडे वॉक करया इतले दिसा दुखून हांव कसले वॉक करनी काही करनी अशी जी घरकडे बसून बसून फुल जाम जाला हाय बाबूल वॅक्सीन आसा आणि त्या वॅक्सिनाचें आलोचन करून करून म्हाका भंय लागून गेला ऑल्दो हांव डॉक्टर आसा म्हाका काही फियर ना इंजेक्शनाचे ब्लडाचे खंयची रिलेटेड म्हाका फियर ना स्वता खातीर बट म्हगेल्या चेडवाक पाय वॅक्सीन लागता म्हण आलोचन म्हाका सकाळ दुखून एकदम पॅनीक अटॅक येता असो मस्त एन्झायटी जाला कसो म्हण गोतना कशी तो रिॲक्ट करतलो ताका कशी सहन जातले ताप येतलो कसो जातलो म्हण कसले कळना म्हाका कशी रिॲक्ट करची म्हणून मस्त नर्वस जाला हांव गणेश म्हाका म्हणटा तूं इतले भितर हांव कसो करचें तो तर ऑलरेडी चड बीत म्हगेल्या भशी आय डोंट नो हाव टू हँडल हिम टुमोरो देवानं राखू का आणि काय म्हणू जायना फिंगर्स क्रॉस्ड बाबूल काही सांगचे जायना तो कशी रिॲक्ट करतलो कशी ताकाले सिमटम्स आसतले आफ्टर वॅक्सीन कसले गोतना पळोवया फायता गेले 6 विक्साची फर्स्ट वॅक्सीन आणि त्याची कॅर पेनफूल असता सो लेट्स सी हाऊ इट गोज फिंगर्स क्रॉस्ड आय एम होपिंग की सकाळ चांग जावो फाय सॅटर्डे संडे आशिल्ली मी ती परा गणेश आसतलो वील मॅनेज दोघे जण टू मिनट मॅनेज करतली ती पळोवया कशी करची म्हणून सो हांव तुमकां म्हणलें हांव ग्राउंडार आयल्या एक वॉक करता अशी पुरो म्हणू हांव लायक एक राउंड मारले मात्र तितली भितर मी गेल्यानंतर फोन आयले की प्लीज घरकडे यो मस्त रडता हँडल जायना आणि कसं मागीर वॉक करनी हांव रिटर्न आयली कसं जाला की तोय मस्त सान आसा ताकाय म्हगेल शिवेरापची अभ्यास नात जस्ट 1.5 महिन्याचो आसा तरी पण म्हाकाय वॉक करना बेड रेस्टार आशिल्ली मी ती म्हाका डॉक्टरान सांगिल्लें की आतां 1.5 महिने जाता तूं वॉक करूं स्टार्ट करी बिकॉज म्हगेल पाय मस्त पेन जाता आसा ऑलमोस्ट म्हगेल 5th मंथ लागील प्रेग्नन्सी तेतून देखून म्हाका बेड रेस्ट आशिल्लें इमॅजिन हांव ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स देखून बिलकुल चमकनी आता चमकूच्या का जायना म्हाका चमकताना मस्त फीट पेन जाता डॉक्टर म्हणलो की हगूर 1 राउंड एटलीस्ट बट मार का वॉक कर का चमकू काची के नाजाल्यार म्हगेल पाय नीज पेन जातले तशी जाता असं म्हाका नीज पेन स्टार्ट जाला त्या भिवन म्हाका डॉक्टरान सांगला करका तीच वॉक ताजे खातीर हांव थोड्या थोड्या करून बाय सरची म्हण स्टार्ट करता आसा बट बाबूय मस्त रडता तो एकदम क्रँकी जाता पप्पाक थोडे वेळ ताणें खेळलो पप्पा वाटू की ताका फीड आनी करून बाय सरलेलो क्लिनिका वच्चाक आणि मागीर क्लिनिकान खाली एक 10-15 मिनिटां गेली एक पेशंट प्रोजेक्ट मागीर हांव बाय सरली आनी वॉका गेली एक राउंड मार भितर फोन आयले यो हँडल जायना म्हणून यो म्हणून सो हा 1 घंटो बसलो तो बट मोर दॅन 1 hour ही कॅनॉट मॅनेज नाव आतांची की सान आशिल्ली मी ती दिस इज द लायफ ऑफ मदर्स अँड बेबीज नीड देअर मॉम सो आतां म्हाका कळटा कसं म्हणून ते अटॅचमेंट म्हाकाय सकयल गेल्यार वॉक करूं गेल्यार चेडवाक सोणू अर्ध ध्यान थंयची तो रडता आसतलो की तो मस्त बाद दिता आसतलो की मम्मी पप्पाक हँडल जायना की कसं जाल्यार दूध पील कसं म्हाका म्हळ्यार पुरो आलोचन तागेलीची भायर वचून कांय पीस ऑफ मायंड मेळना कितलेंय म्हळ्यार आय थिंक मॉम जाल्यार पुरा कोण मदर्स आसता आनी म्हगेलो टू रिलेट करचे पुरो ती वर्किंग मदर्स भायर वतले कामा खातीर शेडा सोण तांकां 100% हे रिलेट जाता आसतलें की हांव कसोन म्हणटा आसा म्हगेले खातीर तर हे फर्स्ट न्यू एक्सपिरियन्स बट ऑलरेडी जेन्नी तेगेली बेबीज आसा ती तांकां सोंट आनी वता ती दे ऑलरेडी मायट हॅव गॉन थ्रू दिस फिलींग अँड दिस फिलींग ऑफ फिलींग गिल्टी बट येट वी हॅव टू मूव ऑन विथ आवर लाईफ ऑल्सो कॅनॉट कम टू अ स्टॉप बिकॉज ऑफ दिस मदरहूड अँड मदरहूड हॅज टू बी एम्ब्रेस्ड अशीच नव्हे आमगे लाईफ कशें करचें सकट पळोवका भायर कामे पळोवका घरकड बाबूकय पळोवका सो अँड दिस इज हाऊ वुमेन आर मेड अँड गॉड हॅज मेड वुमेन सो स्ट्रॉंग अँड हाजे म्हाका एकदम
मला आत्ता ते एक्सपिरियन्स घेवच्या मेळटा सर दॅट इज हाऊ इट इज सो आयली हांव फटाफट घरकडे आनी आतां बाबाक फीड करता सर आनी आतां शिके शांत जाला म्हगेलो आवाज ऐकली जाता तो शांत जाता सकाळी काम आयली म्हणून कशी म्हणते म्हाकाय गत ना बट ऑफकोर्स देवान तशी केला ते अटॅचमेंट. तर कांयच हांव आतां घरकडे भायर सरलो आनी कसर हुमसाण येता सर तावळ दाखोवन हांव भितर वसिल न्हय तर कळ्ळी म्हाका गायस आज म्हाका कसं स्कायान तूं स्टार दिसता सर मुंबईत हांव मस्त ऊन पडोवची स्टार्स बट गांवांत तस न्हय स्टार्स म्हळ्यार पुरो आकाशांत न्हय स्टार्स दिसता म्हाका उडगस सर सान आसतना न्हय गांवांत आसतना लायट वच्ची आसली रात्री ताजी मागीर आमी पुरो जाण भायर रोडार येवची आशिल्ले आनी आकाशा पळयल्यार पुरो ते गॅलेक्सी म्हणके दिसता आशिल्ले ते मिल्की वे म्हणटात ताका न्हय तो पूड आसना एक फावटी आसना आमगे टॅरसा दाखोवन असो हांव पळयत आशिल्लो खंयची स्टार्स आसना कुडकी जावन पडता आशिल्लो तो बूक हांवें तेवे पळयला हांव बट हांगा तो मस्त ऊण जाला. घरकडे आयलो जस्ट फ्रेश जालो आनी आतां डिनर करया तावळची आसा हांगा आमगे पुलाव आसा आनी काल आसना सकाळी हांव ओट्साच केला हे ओट्स चिला तेवे थोडे पीठ आशिल्ले आनी हेंचे आज डिनराक आमगेल्या एडजस्टमेंट करचे आनी म्हाका दिसता शुभदा क्लिनिकाचे आमगेल्या काल सांगता आशिल्ली ती क्लिनिका वता करून वतना हांव फोन करनी दनपार तिका फोन आयलो गायस उनो चिला रेडी एक नंबर सुपर चलो हांव आतां चिला खाता आनी एन्जॉय करता तर रेडी जाला आतां शुभदाल घरकडे वता आनी अशी स्क्रोल करता आशिल्लो आनी पळयलें तर आसना इंडियान आसना E85 करून एक इथनॉल फ्यूल लॉन्च केला आतां तें म्हाका कळना की आसना तें नॉर्मल आमगेल गाडीन तो चलता की ना की ताजी व्हेकल कसन की विंगड असं नो आयडिया जाला आतां वचा शुभदा ते आनी बाब्बाक आतां पळया रडच्या लागल्या आता आम्हाला टोल येत असेल तर अयो पाप तो कशाला रडते रे गोंडू चंदने गोंडू में गेला चलो ठीक आहे बाब्बाक आजी आनी मऊ मती घालता गेल पळयतच ती म्हळ्यार रे ही आतां जेवच्या बसल्या ताजी कितें वयत नाल्यार म्हाका जेवच्या केम मेळना पण ताका भायर पेटयल्या जेल तागेल्या थोड्या वेळ बसो टी व्ही पळोवन टी व्ही पळयना त्यांनी टी व्ही पळयत आसत तो आयकता ताका आयकू पुरो येता जाल्यार सिरियलांक गेले म्हाका सकाळ दाखोवन आसना भितर असो अशें बुकू जाता म्हळ्यार कसं करता फाल्यां वॅक्सिन आसा तागेलें हांव ऑलरेडी सांगून जाला म्हाका इतलें टेन्शन आयलां हांव तेंच म्हणटा आशिल्ली की हांव डॉक्टर आसा म्हाका तें भंय करना म्हाका म्हगे खातीर भंय करना इंजेक्शन घेवचें म्हाका फोबिया ना बट ताका दितले म्हणटा आलोचनान म्हाका एन्जायटी जाता आसा हय म्हाका आसना सकाळ लागून जाता असो आतां वचून आयलो अरे यार फर्स्ट वॅक्सीन कशी जाता करून ह्यो भितरो ह्यो मस्त भिता हय म्हाका इंजेक्शन म्हळ्यार हांव अरे बापरे इतलो पुरा आनी ह्यो ब्लड टेस्ट करूं का पुरान तूं भिता म्हाका हांव अशी तो एकलो वचना ब्लड काडूंक फाल्यां ताका कशी हांव पळयता म्हाका कळना हे तूची घेवन नाका हांव धरता तूं पळयल्यार जालें मागीर ताज्या हट तूं रडतलो दिसता कसो करत ना म्हळ्यार घेवचे वेळार तो रडतलो ऑब्वियस आसा म्हाका मागीरचें टेन्शन आसा की ताका सिम्पटमान फिवर येतालो तेन्ना कशी हँडल करचें म्हणून फर्स्ट टायम वता ते एक्सपिरियन्स कळतालो न्हय सेकंड टायम वता आमकां टेन्शन ना म्हळ्यार हेची की आमकां कळटा की आसना ह्यो कशी रिएक्ट करता म्हणून तें आमकां वतना आतां तर ताजे खातीर फाल्ल्याची आमकां मस्त टेन्शन बट म्हाका हें कळना आतां हॉस्पिटलांत न्हू BCG ते 3 वॅक्सीन दिला तेन्ना ताका कसलो दुखनी रडला तो तूं ना आशिल्लो हांव आशिल्लो हॉस्पिटल न्ही त्या कळ्ळें फिवर येनी ताका कित्याक तशी ते म्हाकाच ना पुरो जाणां येता की ना म्हण काय खंडीत ना फिवरिश जातालो बॉडी तेगेलें मस्त जायना कोणाक मस्त जाता ते प्रत्येक आतां ते वॅक्सीन विंगड ह्या वॅक्सीन विंगड ना कंटेंट डिफरंट आसना वॅक्सिनाचे आतां ह्याचे पेंटावॅलंट आसा तूं भितर चिके ट्रिपल वॅक्सीन आशिल्ली ती थोडे पावरफुल असते ताजे खातीर म्हाका चिके पळोवया आतां फाल्यां एक आमगेले व्हड एक दिवस वॅक्सीन डे तर जस्ट आतां घरकडे आयला बाबा लोटो थोडो खेळता आशिल्लो ताजे मागीर तो न्हिदलो जाता ताजे खातीर हांव आयलो चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर